प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19वा विसवोर वोड 45 ते 48 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 45 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी देव मंदिरान भितर सरून थंय विक्री करतल्यांक अशें म्हणून तो भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा, पूण तें तुमी चोरांची धोळ केल्या. आनी दिसपटो देव मंदिरान शिकयत आसलो. मुखेल याजनीक, शास्त्री आनी परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजत नासलें, कित्याक सगलो लोक ताच्या उतरांक भुल्ललो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता जेजू देव मंदिरान वचून कितें करता तो. म्हणटच बाबणीनो, जेजू आनी सगलो लोक देव मंदिरान कित्याक वेतालो? मागणी करपाक. आयज आमी इगोर्जेन कित्याक इगोर्जेक कित्याक वेता? मागणी करपाक, मीस आयकोपाक, थंयसर रितीर आयकोपाक ओ देवाचें उतर आयकोपाक. पूण कितें घडटा बाबणीनो, जेन्ना जेजू देव मंदिरान वेता थंयसर तो पळयता की लोक थंयसर जानवरांक विकता, गोरवांक विकता, मेंढऱ्यांक विकता. आनी व्हडली वस्त म्हणल्यार हे जे मेंढरे, हे जी गायो आसल्यो त्यो मारून एके भाशेन तांचो बलिदान करून ते देवाक भेटयताले. म्हणजे अशें कांय चूक नासली. पूण जें काम कोत्ताले ते देव मंदिराच्या भायर कोत्ताले, म्हणजे आउटर कोर्ट्स ओ ज्या म्हणजे देव मंदिराचे भायर वचत जाल्यार थंयसर ते सगळे हें विकपाचें काम कोत्ताले. आनी बाबणीनो, आमी सगळीं जाण एक आमी बाजारान वचत जाल्यार बाजारान खूब आवाज येता. लोक विकता, हे सवाय घे, हे आमचे एक घे, 2 मेवता, अशें लोक उलयत आसा, इतलो बोबाव चलता. तेच भाशेन देव मंदिराच्या भायर जेन्ना हें सगळें चलता, बाजार चलता, आतां कशे भाशेन लोकांक त्या देव मंदिरान येवन मागणें बरे भाशेन करूंक जाता. म्हणून जेजू जेन्ना थंयसर वेता एकदम रागभरीत जाता आनी थंयसर सगल्यांक पयस घालता. आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा, पूण तें तुमी चोरांची धोळ केल्या. भाबणीनो, जेन्ना जेजू 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें पळयलेलें देव मंदिराचे भायर, म्हणजे देव मंदिराचे भितर न्हय, ताचे भायर लोक बाजार बाजार भाशेन कितें जाता तें कोत्तालो. तो इतलो रागाबरीत जालो की सगल्या गोरवांक आनी मेंढ्यांक ताणें धांवडायले. तांचे दुडू जे आसले मेजांचेर ते सगळे ताणें सकयल उडयले आनी तांकां सांगलें की अशें तांच्यान करूंक जायना म्हणून. आतां 2000 वर्सां जावन आमी आयज येवया. आयज कितें घडटा इग्रोज मातीन? भयणीनो, इग्रोजच्या भायर खूब थंयसर तियात्र चलता, खूब थंयसर हावजी चलता, खूब थंयसर पयशे फेर येता, खूब वस्तू चलता. आमी म्हणटा आमी भितर हाडना, पूण आमी भायर दवरता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना सगलो बोवाळ चलता, सगलो म्हणजे लोक उलयता, सगळे दुडू एकठांय कोत्ता, तियात्र कोत्ता, आनी हें सगळें इग्रोजी भायर घडटा. जें त्या वेळार घडटालें तें आयजूय घडटा. कित्याक भाव भयणीनो, आमी ते दुडू ते लोक विकताले ते जायत ते देव मंदिराक मेळटाले. आनी आयज जे आमी भायर कोत्ता ते जायत इगोर्जेक येत, पूण असल्यो वस्तू देवाक माननात. देवाक नाका की हें आमी करून हे दुडू एकठांय केल्ले. देवाक जाय की देव मंदिरान येवन आमी ताचें उतर आयकोन, आनी जो कोण उतर आयकता त्या उतरा वरवीं ताका सुटका मेळटा, ताका ताचे त्रास पयस जाता. तो लोक येता, आपले दुडू घालता आनी आतां इग्रोज मातेच्या फायद्याक ते दुडू मेळटात.
आमकां ते दूड एकठांय करपाक ह्या 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 संवसाराच्या रिती प्रमाणे ते देवाक मानना. आयज बाबणो आमी खरेपणी चुकल्या जाल्यार आमी खरेपणी हें दुडू इग्रोज मदी भायर आमी एकठांय कोत्ता जाल्यार हावजी कोत्ता रॅफल टिकेट्स कोत्ता हें सगळें आमी जे देवाक मानना ते कोत्ता जाल्यार आयज ह्यो सगळ्यो वस्तू बंद करपाक गरजेच्यो आनी फकत देव मंदिर हो इग्रोज मात फकत देवाचें उतर शिकोवपाक लोकांक सत दिवपाक आनी त्या स्वता वरवीं तांकां स्वतंत्र करून तांकां फायदो मेळोवंक तो लोक येता आनी आपले इग्रोज मातेचो फायद्याक आपले दुडू घालता वावर कोत्ता. हें करपाक आयज आमकां गरजेचें. हें करपाक आमी जीं आयकता हें देवाचें उतर आमी आयजतान अशेच भाशेन जिवंक सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.